सी आज आम्ही हांगा एकठांय जावपा कारण म्हणल्यार सगळे खबर आहा आख्खे मडगांव जे स्ट्रे डॉग पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी पॉप्युलेशन वाडपा कारण म्हणल्यार कितें की जो सपोर्ट हे जे शेल्टर आमी बांदिल्ले इनॉग्रेट केल्ले इनफॅक्ट 10th of March 2010 टेम्पररी म्हण केल्ले आनी त्या टायमार आमकां प्रॉमीस एश्युरन्स दिल्ले की सोंसऱ्यार आनीक व्हडले लुगार दितलो आनी मागीर थंय शिफ्ट जातले म्हण पूण आज 13 वर्सां जालीं तो लुगारूच येवना आनी आमकां खबर आशिल्लें की इवन हे टेम्पररी आमकां ते सांगताले तो लुगार दिता म्हण एक हें आसलें तेंचो की हेंवूय हिंग जावचें न्हू म्हण जायते त्रास पडले आमकां हें बेश्ट जावना हांगा प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी कितें म्हण जायते आमकां त्रास केले बट इनस्पायट ऑफ दॅट I was a chairperson that time. I knew how things were going on. Still, we set up this shelter here. And just to prove how sincere they were in that promise to give an alternate land there, I applied during my term that time. I applied to the Animal Husbandry Department for the land there. In writing, they replied saying that we cannot provide you space for this thing. So इतली फोटींग पण आसली समजलं आनी तेजे उपरांत कितलेच प्रॉमिसीस दिले ना आनी रिपेर चलता थिंगा दितले म्हण पण अजून पासून जावना गुगलाचेर मारल्यार पुरो स्ट्रे डॉग इश्यू इन मारगांव म्हणलें जाल्यार आख्खे लिस्टूच येता इतली पावटी हायलायट केल्या इतली पावटी डॉग बायट्स सामके भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक मोल जाल्ले आमकां न्यूज मेळ्ळ्या पूण तांकां कसलोच इंट्रस्ट ना तांकां इंट्रस्ट आसा दुसरे भाशेन कितें तरी हें करपाक समजलं आनी मेन म्हणल्यार म्हाका दिसते भाशेन हें कितें तरी तांकां सॅबोटायज केल्लें जाय त्या कारणाक लागून ते आनी तितले तांकां त्रास करता एक वाटेन ते म्हणटा कितें नो वी आर गेटिंग अनदर एनजीओ आतां हें आयकता आमी 3 वर्सां जालीं खंय गेले ते अदर एनजीओ म्हणटा सपोज तुमकां ऑल्टरनेट कोण आसा घाला म्हणटा तांकां पळोवया ते कितलें काम करता ते पूण तुमचे कडेन कोण ना आनी कोण आहा तांकांय तुमी सपोर्ट करना हेजेर हांव तुका आय मे बी ब्लंट आय एम सॉरी फॉर दॅट हांगा ऑर्डिनन्स काडून इवन चेअरपर्सन करपाक शकतात इतली ताकद आहा आमदारांक बी जाल्यार हांगा सपोर्ट दिवपाक पब्लीक सेफ्टी खातीर खंय न्हिदल्या सामकें आनी काय हें ना तांकां सोल्युशन मेळना तांकां हँडल करपाक आनी फोटी कित्याक मारता तुमी रिन्यू करता हांव whenever I address with proof. After starting my this thing, I spoke to the engineer concerned with your file. I spoke to the sanitary inspector. All are saying that nothing is moving, and they are not even taking any interest. They have put up note म्हणटा ते. आम नोट घातला की काउन्सिल मिटींग आहे जालच म्हण पूण अजेंडाचेर ते येना कित्याक येना भायर काडपा लागून काडटा जाल्यार काडा न्ही हेंका भायर काडपा ना तेंच्याच लुगार प्रायव्हेट पूण तुमी सेटअप करा न्ही तुमी सेटअप करा ऑल्टरनेट आसा जाल्यार तुमचे कडेन ताकद कॅपॅसिटी आसा ऑल्टरनेट सेटअप करा हें तांचोच लँड सांगपा म्हणल्यार ते हें करता तुमकां वयल्यान बेल आउट केलें तेमी कोर्टांतल्यान आनी फायनली आमकां लास्टाक हायकोर्टाक हें करपा पडटलें आमी वॉर्निंग दिता आनी दुसरें सांगता आज मुखार suppose settle जायना within 15 days, we will give a call to all the people wherever there are pups born, they should get and dump them near the municipal council. Even just for food, biscuits, and rent. There were times people need rent and electricity bills. Then some people came forward and donated, but it's not a continuous flow of money. When people can donate, they donate. Otherwise, it's difficult to manage. Like right now, we're struggling. Yeah, zero. Worst part is there's no transport, there's no truck. If there is a dog now is injured in the KTC bus stand, my person is gone there to pick the dog up and taken to the vet. They don't have transport. How a whole town like Margaon depends on one person to handle millions of dogs which have been dumped in Margaon. Go to the market. All this surrounding village, they just put them in the bags and dump them in the market. What are you going to do about this?